In fact, he had started working with the party much before his induction. आणि भरपूर तरे फाटले एक म्हयनो देड म्हयनो भितर काम केल्लें आसा. इंडिया अलायन्सा खातीर 2024 जे इलेक्शन जाल्ले लोकसभेचे तातूंत नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिया अलायन्सा बरोबरूय ताणें काम केल्लें. आनी पॉलिटिक्सांत हांवें वेगळ्या कांय गजाल सांगपाचें ना की श्री कृष्ण परबान कितलो रोल कशे तरेन आनी खंय आसा ताजो तो. So I officially, formally welcome Shri Krishna Parab to Aam Aadmi Party. I hand over the PC to him. It is his day today. देव बरे करू अमित बाब, सुनील आमचे कलीग. हांव फर्स्ट टाइम ह्या आम आदमी पार्टी ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमकां पयलीं केल्लें आसा, पण आयज तुमकां येवकार दिता ह्या आम आदमी पार्टीच्या ऑफिसान आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मिडिया भावांक सुद्दां. तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका पळयला आसतलो की फाटली कितलीशींच वर्सां, एक 5-6 वर्सां तरी जाला हांव सोशली एक्टीव आसा आनी मागीर पॉलिटिकली एक्टीव जालो. तुम्ही म्हाका वेगवेगळ्या रुपांनी पळयल्लो आसा. पयलीं एज अ एक्टिविजम म्हणपाक शकता तुमी, मागीर एक इलेक्शन कंटेस्ट केलें हांवें, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्कांनी तुमी म्हाका पळयलो. मागीर आफ्टर इलेक्शन एक दुसरो फेजूय म्हाजो पळयलो तुमी, ज्या फेजान म्हाजें टर्मिनेशनूय जाल्लें तुमी पळयलें. तेज्या उपरांत इंडिया अलायन्स लोकसभा इलेक्शनाक हांवें इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केलो, तो फेज सुद्दां तुमी म्हाजो पळयल्लो आसा. आनी आतां हो म्हजो न्यू फेज, न्यू बिगिनींग, जो आयच्यान ऑफिशियली म्हटल्यार जाता. हांव एक न्यू फेज, एक न्यू बिगिनींग म्हाजी चालू करता आनी त्या हितून सुद्दां तुमी आनी सगळे गोंयकार म्हज्या बरोबर आसतले ही खरीच आशा बाळगता. हांव जे आमचें इंडक्शन जालें, खरेंच हांव आमच्या पार्टी कन्व्हेनर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, तशेंच आमचे गोंयचे प्रभारी आमचो पंकज गुप्ता जी, एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी जी, आनी आमचो हांगासलो प्रेसिडेंट गोवा स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर, तशेंच आमचे गोंयचे ऑफिस सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ओपन हार्ट्स असो, ओपन हार्ट्सान म्हाका ओपन आर्म्स, ओपन हार्ट सगळे हे करून म्हाका गोंयच्या फॅमिलीन आम आदमी पार्टीच्या म्हाका इंडक्ट केलो. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव एक अश्युरन्स दिता की हांव जी म्हाजी आयडियोलॉजी घेवन एक्टीव जाल्लो, सोशली पॉलिटिकली एक्टीव जाल्लो, तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें वतलो. कित्याक पयलीं पासून तुमी म्हाका पळयला आसतलो की एक गोंया खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर, गोंयचे आमचे जे सगळे इश्यूज आसा त्या इश्यूं खातीर परत कितें तरी इश्यू घेवन फुडें सरप, हेच आमचें काम. लोकां फुड्यान दवरप, लोकां फुडें प्लॅटफॉर्मार दवरप, तेजेर सोल्युशनां कशीं मेळटली ती करप, जे इश्यूज जाल्यार तेंचेर कंप्लेनी कश्यो ड्राफ्ट करप, हेच सगळें काम करत येयल्लो आसा. हांव चड इन डिटेल भितर वचना, पण हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदता की एक जे फाटलेपण हांवें खंय तरी मदीं खंय तरी एक पॉज घेतलो, तो पॉज एक कॉमा आसलो, तोच कॉमा घेवन हांव फुडें सरलेलो आसा. तीच आयडियोलॉजी, तेच काम, फक्त प्लॅटफॉर्म नॅशनल पार्टीचे, प्लॅटफॉर्म आम आदमी पार्टीचे, आनी हीच जी म्हाजे सगळे जे काम आसले तेच हांव घेवन फुडें सरलेलो आसा. तुमी म्हणटले की कितें अशें जालें की तुमचे क्वेश्चन हेच्या पयलींच हांव आन्सर करता, बट स्टील तुमी म्हणटले की एक आम आदमी पार्टी कित्याक? आम आदमी पार्टी ह्या खातीर की एक जे आमी स्वप्न पळयलां, जे एक ड्रीम पळयलां गोंया खातीर, की प्रत्येक आमी सदांच उलयता की बारीक गजाली आमकां गोंयकारांक अजून पर्यंत मेळ्ळ्यो ना, पण आमी उलयतना व्हडल्यो गजाली उलयता की अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय. पण खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, तुमी आमचे गोंयचे रिपोर्टर, तुमकां खबर आसतलें की बेजीक फॅसिलिटीज गोंयांत सद्या ना. लोकांक सामके आमच्या विलेजींनी तर गेले बेजीक फॅसिलिटी मिसींग आसा. त्यो बेजीक फॅसिलिटी म्हळ्यार सादें घर, 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, रस्ते सारके जाय, रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायट सारके आसपाक जाय, तांकां एलपीजी कनेक्शन, ह्यो बारीक ज्यो गजाली आसा बेजीक फॅसिलिटी, तेजेर आमी केन्ना उलयत ना, पण खरें पळोवपाक गेल्यार त्योच खंय तरी हांगा मिसींग आसा. त्यो खंय तरी बऱ्यो मेळपाक जाय आनी बरें जावपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट एक येदो व्हडलो इश्यू आमचो, पण तेजेर सदांच पळोवपाक गेल्यार आमकां बीजेपी सरकारा कडल्यान जे फाटली कितलींशींच वर्सां हांगा गोंयांत आसा तेजे कडल्यान फक्त अश्युरन्सीस मेळटा की 10,000 जॉब दिले आनी कितले तरी जॉब दिले. आतां परत इलेक्शन येता तेन्ना अशें स्टेटमेंट येता की ह्या वर्सा आमी इतले जॉब्स दितले, पण ते जॉब्स वयता खंय, मेळटा कोणाक, हेजेर खरोच क्वेश्चन करपाचो आमकां गरज आसा. कित्याक ते जॉब जर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पावना, आमकां मेळना, जाल्यार ते वयता तरी खंय, ते दिता तरी काय, फक्त ते पेपरारूच येता की बाबा इतले दिले नाल्यार इतले येतले, ते येता तरी काय ना तें आमकां खबर ना. आनी एक सांगता, जेन्ना भुरगो एका घरांतल्यान भायर सरता जॉबाक वचपाक, हांव एज अ नॉर्मल मनीस, आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. हांव जाणा सगळ्यांच्या काळजान हो प्रॉब्लम आसतलो.
जेन्ना घरांतल्यान एक भुरगो भायर सरता जॉबाक वचपाक, समज तो वाळपय आसतलो, बिचोले आसतलो नाल्यार पेडणे आसतलो नाल्यार काणकोण आसतलो, जॉबा खातीर जेन्ना येवपाक भायर सरता, रस्त्यांची हालत इतली पाड जाल्ली आसा की ती मनीस घराकडल्यान परत घराकडल्यान जेन्ना भायर सरता कामार, परत तो रिटर्न घरा सारको पावतलो काय ना हेजेर क्वेश्चन मार्क करता. आनी आमी हांगा उलयता पॉलिटिक्साच्यो गजाली, व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली, ह्यो बेजीक फॅसिलिटी तर बीजेपी अजून दिवंक पावूंक ना. जाल्यार आता खरेंच कितें तरी दुसरें करपाची गरज आसा, कित्याक ह्यो बेजीक फॅसिलिटी पयली जाय. तेच्या उपरांत आमी ज्यो पॉलिसी आयडियोलॉजी आमी उलयता पळय त्यो सगळ्यो उलोवपाक शकता, कित्याक आमचो भुरगो इम्पॉर्टंट. सुखी भुरगो, जो आमचो गोंयचो भुरगो सुखी रावलो इम्पॉर्टंट, आनी तेजी फॅमिली सुखी रावली इम्पॉर्टंट. हीच आयडियोलॉजीची आमी सुरवात केल्ली, तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें गेल्लो आसा. आमी अशें ना की एका दिसान एका रातीन नाल्यार एका आठवड्यान हे डिसिजन म्हाजें जाल्लें आसा. फाटले 3-4 म्हयने जशें अमितान म्हटलें, हांव फाटले जेन्नाच्यान इंडिया अलायन्स लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें तेन्नाच्यान हांव कंटिन्युअसली अमिताच्या कनेक्शनान आसा. आनी हे डिसिजन आमचें चालूच आसा की कित्याक करपाचें, कशें करपाचें, कितें करपाचें, जॉईन जावपाचो काय ना, हें आमचें डिस्कशन चालूच आसा. आनी खूब सारकें चिंतून हे डिसिजन हांवें घेतलेलें आसा. हे डिसिजन घेतना कितें फॅक्टर्स आसा, कितें आसा ते तुमकां म्हाज्या वागणुकीन, म्हाजे जे हांव इश्यूज घेतलो, जसो हांव फुडें वतलो, तुमकां आपुणूच दिसतलें की बाबा हेंच्यांनी खरेंच कितें तरी चिंतून गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले, ह्या खातीर हो डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी 110% हांव अश्युरन्स दिवपाक सोदता, खंयच्याच हेतून म्हाज्या आयडियोलॉजी कडल्यान हांव पयस गेल्लो ना. तशेंच आम आदमी पार्टी जी पयलीं पासून गोवा फॉर गोवन्साच्योच गजाली करता, ह्योच गोवा फॉर गोवन्स आनी म्हाजी जी आयडियोलॉजी आसा ती घेवन आमी खंय तरी फुडें वतले. आनी खऱ्या रितीन जें कितें करपाक जाय, एक मॅन्डेट घेवन कितें करपाक जाय पळय, ती मॅन्डेट घेवन आमी करपाचो फूल ट्राय करतले. 100% आमी ती मॅन्डेट घेतले. आनी जसो आम आदमी पार्टीन काँग्रेस, जी दिल्लीक काँग्रेस पयलीं 15 वर्सां आसली, 3 टर्म आसली, थंय सरकारान आसली, तेका उडोवन जेन्ना आम आदमी पार्टी जशी सरकारान येयल्ली दिल्लीक, तशेंच हे फावट आमी मॅन्डेट घेवपा खातीर मॅन्डेट घेतले. जी मॅन्डेट आसतली आमच्या खऱ्या गोंयकारांच्या, म्हणजे आमकां जर जाय पळय तसलो मॅन्डेट आसतलो. आनी बीजेपी सरकाराक आमी ओपोजिशनान बसयतले. हे तुमकां हांव अश्युरन्स दिता. आनी म्हाजी खरीच ही 2 उतरां म्हणटा ती सोंपयता. ओपन टू यू ऑल. तू सदांच आरजीचेर क्रिटिसायज जाताले, बी टीम तुमचे सदांच मनोज पळय, आयज आरजीचोच मेंबर तुका आम आदमी पार्टीक जॉईन केला. पळय, जे कोण आरजीची इनिशियल आयडियोलॉजी आशिल्ली, जी आरजी ज्या तरेन फॉर्म जाल्ली, ती आरजी फॉर्म जाल्ली गोंयकार, गोवा हे सगळे विशय घेवन. ज्या तरेन आरजीचो फुडचो प्रवास जो जालो, त्या प्रवासा भितर आरजीच्या बसींतल्यान जे जे कोण देंवले ते कित्याक देंवले हो प्रश्न म्हाका दिसता आरजीक तुमी केन्ना तरी विचारपाक जाय. म्हाका दिसता गोंयांत 38 जाग्यांचेर आरजीन इलेक्शन लडयलें. आरजीन इलेक्शन लडयता आसतना 38 जाग्यार जे लोक तांचे बरोबर आशिल्ले ते लोक आज आरजी बरोबर ना, हो मोठो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता तांचे जे फावंडर श्रीकृष्ण परब इज द फावंडर मेंबर ऑफ आरजी. एक फावंडर मेंबर जेन्ना पार्टी सोडटा आनी जेन्ना पार्टींतल्यान ताका काडपाचो जर विशय आयलो जाल्यार ताचे कारणां म्हाका दिसता प्रेजिडेंटान सांगची पडटा. कारण कोणाक सगळ्या आख्ख्या गोंयांक खबर आसा श्रीकृष्ण परबाचो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आरजी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर आयडियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटायर द वे पार्टी मूव्ड अहेड इन इनिशियल स्टेजीस. 10% वोट शेअर तांणी घेतलो. लोकसभेक तांणी परत एकटे वचपाचो हे केलो. ज्या वेळार गोंयचे विचार फुडें येताले, ज्या वेळार गोंयच्यो गजाली फुडें येताल्यो, मागीर ते विशय आसूं अनएम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसूं, तुज्या गोंयच्या रस्त्यांचो, गोंयच्या लँड ग्रॅबिंगाचो, गोंयचे लँड कन्वर्जनाचो, त्या वेळार आरजी गायब जाली. आनी त्या वेळार प्रत्येक फावटी आरजी कडल्यान तांचे लोक पयस गेले. आनी ते लोक पयस तळे कारण आयडियोलॉजी सुटली, जी आयडियोलॉजी आशिल्ली आरजी. आनी आज ते जर बिलीव करता आमच्या पार्टीच्या आयडियोलॉजी भितर, आमच्या भितर आमचे एमएलए जे सांगता, सिंपल गजाल आज तुमकां एक सांगता, क्रूज बाबान इज ओनली एमएलए हू सेड दॅट गोवा शूड हॅव अ रिजनल प्लॅन. अँड वी जॉईन्ड हिम. आमच्या एमएलए बेन्झी बाबा सगळ्यांक तांकां साथ दिलो. तेको दिवन एक मोमेंटूय स्टार्ट केल्लो की गोंया खातीर, गोंयचे जमनी वाचोवपा खातीर, गोंयचे जागे वाचोवपा खातीर, गोंयान क्रिएट एम्प्लॉयमेंट गोंयकारा खातीर क्रिएट करपा खातीर आम आदमी पार्टीक जे करपाची गरज आसता ते करपाचो प्रयत्न आम आदमी पार्टीन केलो. आनी त्या आयडियोलॉजीन बिलीव करून जर कोणीय आज बरो भुरगो, हार्ड वर्किंग youngster who has an aspiration to be a good politician for bringing in that change is welcome to come in Aam Aadmi Party. And त्या खातीर आज श्रीकृष्ण बरोबरचो आमी एक आमच्या कावेन जेन्ना आमी घेता म्हणटा
तेन्ना गोंयचो फुडाराचो विचार करूनच आज श्रीकृष्ण परब आमच्या पार्टी भितर आयला. आमचो राजेश कलंगूटकर बाब एक आमचो थंय हांगा लिडर आसा गोंया भितर, पण ताणें स्वताहून ताका वेलकम केला. आज तो गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान हांगा ना, पण अशे तरेची ह्या पार्टीचे आमी जो गोंयचो विचार करून जो गोंय फुडें व्हरपा खातीर जो विचार चलयला तातूंत भितर प्रत्येक जाण वेलकम आसा. एनी वन ऑफ यू ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पार्टी यू आर वेलकम, बिकॉज गोंयचो विचार इज सर्वप्रथम, गोंयचो विचार इज इन फोरफ्रंट. Goan youth is at forefront, Goan and issues are at forefront, and whoever wants to join this revolution of Aam Aadmi Party, I am not talking about revolutionary Goans, but a revolution, क्रांती जी म्हणटा, जी आम आदमी पार्टी सुरू केल्या, जी आमी चलयता, त्या क्रांतीचो वाटो जावपाक, वाटेकरी जावपाक प्रत्येक गोंयकार जो गोंया खातीर चिंतता तो वेलकम आसा. श्रीकृष्ण बाब, म्हाका सांग पळय, तुवें गोवा फॉर गोवन म्हटलें, मेन्शन केलें, आनी आरजीचे पोगो म्हणून एक काडलेले आहा पळय, ते तुका खबर आसा? तर ते पोगो ह्यो प्रकार तुमी आतां आम आदमी पार्टीन फुडें व्हरतले? गोवा फॉर गोवन्स आणि पोगो हे दोनूय आमी गोंयकारां खातीर कितें तरी करतले म्हणून उलयता. दोनूय ऑलमोस्ट कितें म्हणटा की गोंयकारांचे बरें करतले म्हणून उलयता. गोवा फॉर गोवन्स आतां फाटले फावट जेन्ना फाटलें इलेक्शन जालें, आम आदमी पार्टीन बरे रितीन गोवा फॉर गोवन्स हो कॉन्सेप्ट फुडें हाडलेलो. आतां गोवा फॉर गोवन्स आमी घेवन हो कॉन्सेप्ट फुडें घेवन एक्चुअल कितें करपाक जाय पळय, म्हणल्यार फक्त एक कितें तरी आमी पेपर घेवन बसले आनी सांगले की अशें 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 जावपाक जाय, तशें ना करिनासतना गोवा फॉर गोवन्स एक्चुअली बाय नेचर आमी कितें म्हणटा पळय की बाबा कितें जावपाक जाय, प्रत्येकाच्या मनान जो गोंयकार आसा पळय तो गोंयकाराचें खरें काम, मनांतलें काम आनी तेच्या मनांतले इश्यू घेवन कशें फुडें वचपाक जाय पळय ते आमी करता. ते पर्सन गोवन ओरिजीन तेजेर तुजें कांय हें आसपाना ना? पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन 100% असतले. आयडियोलॉजी हांवें पहिल्याच माझ्या स्टेटमेंटान म्हटला, खंयच हांवें तें हें करूं ना की माझी आयडियोलॉजी सेम आसतली. सो अगेन्स्ट मायग्रंट तुमचो आसलो तो इशू? 100% येस. जे रॉंग करता म्हाजो 100% हांव ह्या प्लॅटफॉर्मारूय रावन सांगता, जे रॉंग करता, जे इलिगल करता, जे आमचे जमनी त्रास करता, आमच्या एनवायरमेंटाक त्रास करता, त्या सगळ्या अगेन्स्ट म्हजो आवाज आसतलो. तसोच आसतलो, तितल्याच व्हडल्यान आसतलो जितलो पयलीं आसलो, तितल्याच व्हडल्यान आतांय आसतलो. So migrant voteranचेरूय focus करतलो? I will add something to what he said. म्हाका दिसता तुम्ही जेन्ना विषय पोगोचो आयलो, पोगो बिलाचो आयलो, बाब वेन्झी आनी बाब क्रूज ह्या दोगांय भितर दोगांयनी सरळ सकट सांगिल्लें की आमकां जर त्या वेळार सुद्दां पोगो बिल जर दिल्लें आनी सांगिल्लें की तातूंत भितर कितें आसा, ताचो कंटेंट कितें आसा आनी तो कशे तरेन आमी ताचो वापर करतले फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा, जाल्यार तो विशय केन्नाच आर्जीन परतो घेतलो ना आनी परतो आमकां सांगलो ना. जर त्या वेळार सांगिल्लें की आमचो खंयच्याय गोष्टीक असो विचार ओपोजिशन ना ज्या गोष्टीचो गोंया खातीर फायदो जावपाक शकता, पण जेन्ना सेल्फ सेंटर्ड इश्यू आसता, जेन्ना पार्टीचो डिव्हिजीव पॉलिटिक्स आसता, तातूंत भितर म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत जर डिव्हिजन जावपाक सोदता जाल्यार तो विशय खंय ना खंय तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा अशें आमकां दिसता. दुसरो विशय जो आसा तो मायग्रंट तूं जो म्हणटा, आज मायग्रंट कोण तो प्रत्येक गोंयकारान गरजचो. राम मनोहर लोहिया मायग्रंट आशिल्लो. राम मनोहर लोहिया जो गोंयच्या लढ्या भितर सगळो तो मायग्रंट आशिल्लो. ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी दिवचें पडटलें. मायग्रंट हो विशय जो आसा, जसो आमी म्हणटा घाटी, म्हटला पळय तेंच्यानी त्या पार्टीन आसले ते पार्टी म्हणटा. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांव तुका एक गजाल सांगूंक सोदता की गोंयकार कोण, गोवन कोण, गोवन बाय हार्ट कोण, गोंयकाराचो जमनी वाचोवपी कोण, हो विशय एक वेगळो विशय आसा. आनी जाका आरजी पार्टी सदांच घाटी म्हणटा, तो घाटी कोण हो मोठो प्रश्न आसा. ह्या घाटी कोण? राम मनोहर लोहिया कोण आशिल्लो? ताणें स्वतंत्र गोंय करपा खातीर हातभार दिलो. राम मनोहर लोहिया कोण बालेकर आशिल्लो, ओके, ताळगांवकर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो, हो मोठो प्रश्न आसा. सो गोंयच्या भल्या खातीर एकच मिनीट, गोंयच्या भल्या खातीर जो वावुरता, गोंयांक करप्शना पासून जो वाटयता तो प्रत्येक जाण आज गोंयकार आसा, जाका गोंयकारा बद्दल मोग आसा, जाका गोंयकारा बद्दल आपुलकी आसा, आनी गोंयकार तो जो गोंयपण लागीं धरून चलता. ओके श्रीकृष्ण, आरजी सदांच म्हणटा, कॉमेंट सुद्दां मारतात की तुका काडलो म्हणून, आनी तुवें बीन आतां सांगता आपल्याक काडलो म्हणून. सो काडप आनी सोडप हितून दोन फरक आसा, आनी हें तूं परत परत काडलं आपल्याक म्हणून कित्याक म्हणटा? म्हाका खरेंच बरें दिसलें की आमच्या रिपोर्टरांक म्हाका क्वेश्चन येयलो, कित्याक म्हाका खरेंच सांगपाची गरज आसा. खुबशे आतां फाटले आतां 2-3 दीस पयलीं म्हाजें जेन्ना इंडक्शन जालें, जेन्ना तो सगळ्या न्यूज चॅनलांनी म्हजो तो न्यूज आउट केलो, तेन्ना आमी खूब फेक प्रोफायला कडल्यान ते क्वेश्चन रेज केल्ले पयले की हेका हो बीजेपीचो मनीस, हो हेजो मनीस, हो तेजो मनीस. हांव
आणि राज्यांतल्यान एका ह्या खातीर सोडलेली बिकॉज हो खंयच्या तरी आम आदमी पार्टीन जाल्यार आनी खंय तरी एका जॉईन जावपाचो आसलो. हांव खरेंच सांगपाक सोदतां की हो खरोच सोडली आनी काडलो हितून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा, डिफरन्स आसा. सोडटा केन्ना जेन्ना तूं कितें तरी रॉंग केला नाल्यार तुका कितें तरी आनीक कितें तरी तुज्या मनान करपा सारकें आसता तेन्ना मनीस सोडटा. आनी टर्मिनेट केला केन्ना जेन्ना तुका तो मनीस आपल्या पार्टीन नाका, तुका तुजो कितें म्हणटा तो इगो खंय तरी मदीं येता, आपल्याक जें करपाक जाय तें करपाक हो मनीस तुका क्वेश्चन करता. हो क्वेश्चन जे करता तेन्ना तुका तेचे आन्सर दिवचे पडटा परत परत. आनी हें करतना तुका खंय तरी त्रास जाता, तुका पार्ट्यान खंय तरी त्रास जाता, आपल्याक जाय ती हुकूमशाही तुका करपाक मेळना तेन्ना मनशाक टर्मिनेट केल्लो वता. एक दुसरे तरेन टर्मिनेट केला तेणी कितें रॉंग केलेलो ताका टर्मिनेट केल्लो आसूं शकता, पण ते रॉंग जर केला टर्मिनेट करपा सारकें जर रॉंग कितें केला तेणी लोकां फुड्यान दवरपाक जाय आसलें. तेणी फाटल्या फाटसून त्यो गजाली करता पळय, इतले पयशे घेतले तितले पयशे घेतले, हें केलें तें केलें, एंटी तेणी रिजन म्हाका टर्मिनेट करतना आरजे पाटीलान एक रिजन मेळलो की तेणी एंटी पार्टी एक्टिविटी केली. ती एंटी पार्टी एक्टिविटी जर आयज गोंयकारांचो एकटोय मनीस म्हाका सांगता की ही ती एंटी पार्टी एक्टिविटी, जाल्यार हांव तें सांगता तें आयकता. ती एंटी पार्टी एक्टिविटी अजून कोणाक खबरूच ना. ही असले जेन्ना जाता समज रॉंग केलेलो असो टर्मिनेट करपाक, पण तेणी टर्मिनेट केलो कित्याक ते आपली हुकूमशाही करता तेन्ना क्वेश्चन करता ह्या खातीर टर्मिनेट केला. हांव परत सांगपाक सोदता तेणी म्हाका टर्मिनेट केला. लास्ट मुमेंट पर्यंत म्हाका ती आयडियोलॉजी आनी म्हाका ती पार्टी सोडपाची नासली. म्हाजेर कितले जरी अन्याय जाले, इलेक्शन खूब आसा सांगपाक म्हाका भितर पडपाचो ना त्या हितून म्हाका पडपाचो ना म्हणून हांव तें उलयना. खूब ज्यो गजाली आसा म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या माया वाठारांतल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. त्या अन्यायात तरी आसतना हांव त्या पार्ट्यान लास्ट मुमेंट पर्यंत रावलो जो पर्यंत म्हाका तेंच्यांनी काडूं ना. कित्याक हांव खरेंच ते भुरगे आरजी जे आसले पळय आमचे भुरगे आमच्या बरोबर काम करताले तेंची खरेंच मनांतल्यान म्हाका अजून वायट दिसता की अजूनय ते अशा मनशा बरोबर आसा जो मनीस खंय तरी फक्त दाखोवपा खातीर करता. तुका क्वेश्चन विचारलो तुका की पोगोचे कशें कितें, फक्त पोगो फक्त पॉलिटिकल करियरा खातीर वापरप ही म्हजी आयडियोलॉजी न्हू. गोंयच्या मनशा खातीर कितें तरी करचें, ऑफिशियली करचें. फक्त जाम पडलो खंय तरी आतां गायब जालो की येवन पोगोच्यो गजाली केल्यो. पोगो बिल तर पास इतलेच करपाचें आसलें. अजून पर्यंत विरेश आमदार आसा, एक आमदार आरजीपी कडेन आसा. कितले फावट तेणी ते हेजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तुमीच सांगपाक शकता आनी तुमीच उलोवपाक शकता. ऑफिशियली बेश्टें करप, सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालप ही थोड्या मनशांची स्टायल आसा. तितून गोंय चलचें ना, तितून मॅन्डेट मेळचें ना आनी तितून आमी सरकारूय करचें ना. आनी केन्ना आमी जे आमची ड्रीम आसा पळय, आमच्या गोंयकारांचे आमचे ड्रीम आसा ते मॅन्डेट मेळोवंक नाल्यार आमी केन्नाच करपाक शकचे ना. आनी एक सांगता, जे आमी बीजेपी असल्या व्हडल्या पार्टी वांगडा इलेक्शन करता तेन्ना आमकां सगळ्यांक कितें म्हणटा पळय तें सारकें शातूर रावचें पडटलें, सारकें हुशार रावनूच गोंया खातीर कितें तरी करचें पडटलें. कित्याक ही पार्टी आमकां सोंपोवपाक एक मिनीट सुद्दां पोवची ना. कितें तरी आमी आमचें खंय तरी रॉंग कितें दिसलें सोमतें आमकां सोंपयतले. आमकां हुशार रावन आनी पॉलिटिक्स आपले पर्सनल पॉलिटिक्स ना चिंतता सगळ्या गोंयकारांचे खातीर कितें तरी करपाक जर पॉलिटिक्स करपाक जाय त्या पॉलिटिक्सा बरोबर हांव ह्या पार्टी खातीर जोडलेलो आसा. आनी तीच आयडियोलॉजी घेवन परत पयलीं जे सांगलां तें परत सांगता तुमकां हांव की आमी आम आदमी पार्टी बीजेपी घरोवपाक गेल्या. आमी आरजीपी नाजाल्यार आमी काँग्रेस आमी आनीक कोण हेंच्या अगेन्स्ट कांयच ना. आमी बीजेपी घरोवपाक हांगा आसा, अगेन्स्ट बीजेपी जे सरकारान फाटले कितलींशींच वर्सां आसा आनी बेजीक फॅसिलिटी दिवपाक पावूंक ना पळय तेंकां सरकारांतल्यान भायर बसोवपा खातीर आमी हांगा आम आदमी पार्टी आसा. ओके, तूं म्हाका सांग पळय, आनीक सदांच एलिगेशन जातालें की आरजी वोट स्प्रेड जाले म्हणून बीजेपी जिखली म्हणून. तूं मानून घेता हें आतां? पळय हेचेर हांव तुका एक बरें आन्सर दिता सारकें चिंतून. कळ्ळें? जेन्ना आमी इलेक्शनाक देंवता पळय कोणूय इलेक्शनाक रावपाक शकता, आमी कोणाकूच अडोवपाक शकना. दिस इज डेमोक्रेसी. हे आमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. जेन्ना इलेक्शनाक आमी रावले हांव खरेंच म्हणटा की आमी स्टेट वोट करपाक रावूंक नासले. हांव तरी रावूं ना, बाकीयांचें म्हाका खबर ना. हांव मयान रावूं ना, हांव जिखपा खातीर खेळटालो. पण रिजल्ट असो जालो ना. रिजल्ट स्प्लिटूच जालो. आमी केले, काँग्रेसीनूय केले, बाकीच्या ऑपोजिशन पार्टीनीय केले. त्या खातीरच बीजेपी ज्या जाग्यार आसा पळय थंय आसा. तुका बेस्ट एक्झाम्पल म्हाज्या मयाचेंच दिता की तेचें कॅल्क्युलेशन म्हज्या तकलेन आसा. आमच्या मयाचो आमदार जो बीजेपीचो निवडून येयला तेका 7,000 एप्रोक्सिमेटली 7,000 मतां पडल्या. ऑपोजिशनाक कडेन जे ऑपोजिशन बाकीचे आसले तांकां सगळ्यांक मेळून 18 ते 19,000 मतां आसा. तरी आमी ऑपोजिशन आसा आनी बीजेपीचो आमदार सरकारान आसा. हेका स्प्लिट ऑफ वोट म्हणचे ना जर कितें म्हणटले आमी मुद्दम करूंक ना, हांवेन तरी मुद्दम करूं ना, पण आमचे कडेन जालें आनी ते स्प्लिट ऑफ वोट करपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलें हुशार खेळपाक जाय. ते हें आमी हुशारीन तर खेळना न्हू, परत आसा तशें बीजेपीत येतले की तांकां स्प्लिट ऑफ वोट जाल्ले जाय आनी तेच राजकारण ते फाटल्या फावटीय खेळ्ळें आनी हे फावटीय तेच खेळटले. आमी त्या खातीर हुशार रावन पॉलिटिक्स करपाक जाय. थँक्यू.
दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स इमिजिएटली सुरू करते ते आयला सो आय एम नॉट पार्ट ऑफ रामराव सर कसले रेसिपीज घेतले? इशू विथ